पणजे महापालिकेक अंदूच्या अष्टम फेरयेंतल्यान 60 लाख रुपयांचो निव्वळ फायदो। एकूण येणावळ लाख रुपया, पोरू 30 लाख रुपया येणावळ आयिल्ली। पणजेची अष्टमीची फेरी गोंयभर फामाद। मॉल आणि ऑनलायनाच्या काळात लेगीत ह्या फेरयेचे म्हत्व उणें जावंक ना। कपडे, चपला, घरगुती साहित्या सयत फर्निचर, शेतकी अवजारां तशेंच हेर साहित्य ह्या फेरयेंत मेळटा। तशेंच चवथीक लागपी देवपूजेचे साहित्य लेगीत हातूंत मेळटा। ताका लागून ही फेरी आयच्या काळात लेगीत पयली इतकीच फामाद आसा। ह्या फेरयेत दुकानां लावपाक मेळपाक जाय म्हण म्हयन्या पयलींच महापालिका अर्ज वाडटा। मात फाटल्या 3 वर्सां सावन अर्ज वाडपा वेळार घोळ दिश्टी पडटा। अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान महापालिकेक बरीच येणावळ येता। अंदू वट्ट 90 लाख येणावळ आयली, 60 लाखाचो निव्वळ प्रॉफिट। फाटल्या 5 वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार महापालिकेक अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान आयिल्लो येणावळीचो आंकडो असो: 2016-17 वर्सा 8,73,000 रुपया येणावळ, 2017-2018 वर्सा 13,24,000 रुपया येणावळ, 2018-2019 वर्सा 18,70,000 रुपया येणावळ, 2020-2021 कोविडा खातीर फेरी लागूंक ना, 2021-2022 कोविडा खातीर फेरी ना, 2022-2023 30,68,000 रुपया येणावळ, अंदू वर्सा 90 लाखाची येणावळ, 60 लाखाचो निव्वळ प्रॉफिट। अंदू ह्या फेरयेन महापालिकेन 400 दुकानां घालपाक सुवात दिल्ली। तशेंच स्टॉल घालपाक परवानगी दिवपी फी लेगीत वाडयल्ली। तशेंच 12 दीस चलपी ह्या फेरयेत दुकानां घालपी पसरेकारान एकाच वेळार फी भरची असोय नेम घातिल्लो। हाका लागून महापालिकेक अंदू फेरयेंतल्यान 90 लाख रुपया इतकी येणावळ आयल्या। दर वर्सा प्रमाणे ह्याय वर्सा अष्टम फेरी जी आसा ती वर्सान वर्स भरता पणजे ह्या जी फुटपाथ आसता थंयसर। आनी दर वर्सा गोंयचेच न्हय तर गोंया भायले सुद्धा लोक येवन ह्या फेरयेक म्हणजे आपली जी स्टॉलां आसा ती लायतात। ह्या वर्सा दर वर्सा प्रमाणेच ह्या वर्सा सुद्धा हांगासर स्टॉलां लागलेली आनी जी स्टॉलां आसली ती 400 स्टॉलां हांगासर रावलेली आनी 12 दिसां खातीर ही अष्टम फेरी जी आसा ती भरलेली हांगासर। ह्या वर्सा जो अष्टम फेरी जी आसा तो अष्टम फेरीक जो रेवेन्यू मेळ्ळा तो दर वर्सा जो रेवेन्यू मेळटालो त्या रेवेन्यूकून जास्त ह्या वर्सा रेवेन्यू मेळ्ळा तो म्हटल्यार 90 लाख। 90 लाखांतले 60 लाख जो आसा तो सीसीपीक रेवेन्यू प्रॉफिट म्हणून मेळ्ळा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान यश सईत वर्षा आश्वेकर।